GMRन जो इनजस्टिस सुरू केलो, जे एक्झॉर्बिटंट पार्किंग चार्जीस हाईक केले फ्रॉम 80 रुपीज टू 200, 250, 300, 350, 400, 500 असो टाइम स्लॉट हा हाफ एन अवर वाडटा तो. सो एक भाडे मारतलो हांगासरल्यान कलंगूट जाल्यार 1200 ते 1300 रुपया भुरग्यांक चार्ज करता. हेतून 400-500 रुपया जर पार्किंगाक दितले जाल्यार पेट्रोलाक आमी कितले दिवपाचे. गाडयेचो मेंटेनन्स आहा, इन्स्टॉलमेंट आहा, लोन आहा, हे GMRक कळना. पार्किंग चार्जीस वाडोवचे, एक मिनिमम पार्किंग चार्जीस स्लॅब आसता, खंय तरी कॅपिंग आसता, डायरेक्ट तुमी डबल टिबल इनक्रीज करता. म्हाका गव्हर्मेंटाक एकच सांगपाचें आहा, जी ही पार्किंग चार्जीस वाडयता ती कोणाच्या हेच्या खातीर फायद्या खातीर वाडयता, कोणाचो बॅक हँड कोणाक हे पावयता, बॅगा पावता हेची ही कळपाक जाय आमकां. आयज गव्हर्मेंट 200 करोड GMRक माफ करता. आयज हे लोकल भुरगे, सगळे लोकल भुरगे जे जमले ते सगळे लँड लुजर. आयज हे लँड लुजर भुरग्यांचो EDCत करोडांनी पयसो पडलेलो आहा, जो 1 रुपया कोणाकच मेळोंक ना आहा. हेचो जो इंट्रस्ट आहा पळय तो EDC डिविडंड म्हणून गव्हर्मेंटाक दिता. आनी त्या भायर आपले गव्हर्मेंट GMRक 200 करोड वेव करता. कित्या खातीर वेव करता? आमचेर इनजस्टीस करपाक. आयज ह्या लोकांनी जे सॅक्रिफायस केले ते हे फळ हांकां GMR दिता. खंय तरी ह्यो मोपा एअरपोर्ट म्हटल्यार व्हायट एलिफंट प्रोजेक्ट जाल्लो आहा आनी म्हणटा तसो पॉलिटिशियना खातीर ब्लेसिंग म्हणटात ती एक जाल्लेली आहा. आनी जे हे कश्ट करून पोट भरता भुरगे, जे सेल्फ रिलायंट स्वताच्या पायार उबे आहा अशे भुरगे, तांकां आयज गव्हर्मेंटय तेंच्या सपोर्टान GMRच्या वयता. आनी जे हे मिनिट्स ऑफ द मिटींग आहा, जे लास्ट इयर स्ट्रायक जाल्लो, येदो व्हडलो स्ट्रायक जाल्लो, 15 दीस पेडणे स्ट्रायक चलतालो, हातून क्लियर कट मेन्शन केल्ले जेन्ना पार्किंग हायक जातली तेन्ना शिव वॉरियर्स जे भुरगे आसतले आनी सरावंडींग पंचायत सरपंच तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन पार्किंग हायक जातली. बट अनलेस GMR आपली दादागिरी करता, सपोज जर GMR दादागिरी करूंक जाणा जाल्यार तेच्या फुडें आमी दादा आहा, आमी गुंडागिरी करपाक जाणा. सो आमी सरळ PIक आमच्या सांगलेले आहा. मोपाक PI आमचो बरो मनीस आनी बरें एडमिनिस्ट्रेशन चलयता, तो सदींच हेल्पफूल मनीस. सो पयलीं आमी ताका लेटर केलें की लॉ अँड ऑर्डर आमी हातींत घेवचे ना आनी आमकां कोणी फोर्सूय करचो न्हू लॉ अँड ऑर्डर हातींत घेवपाक. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन मातशे डोळे उगडा आनी त्या भुरग्यां कडेन पळयात. आयज प्रोफेशनल भुरगे इंजिनियर, कॅमिस्ट म्हणटा तशे फार्मास्युटिकल बी फार्म केल्ले सगळे आहात, जे आयज भाडी मारता. गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना, टोटली सबशल म्हणटा तसो गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आहा. आयज हे 250 भुरगे आहा, तेतून ग्रॅज्युएटा पासून सगळ्या लेवलाचेर काम करपी भुरगे आहा, जे काम सोडून आयज घरा आहा. हे म्हाका दिसता हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगता, जर तूं ह्यो टॅक्सी बिझनस प्रोटेक्ट करूं शकना, जर म्हाजी एक ओपन चॅलेंज कशी, ह्या भुरग्यांक जॉब दी GMRात 50-50 हजाराचे. जाता आमी टॅक्सी बिझनस बंद करता, टॅक्सी बिझनस आमी बंद करता, जॉबाक लाय सगळ्यांक. पळोवया तुजें एडमिनिस्ट्रेशन कितले बरें आहा ते, ना की ह्या भुरग्यांक त्रास करूं नाका. मागता सगळ्यांनी आयची गोंयची जनता सगळी पळयतली कितलो त्रास जाता ह्यो मोपा एअरपोर्टार तो ह्या भुरग्यांक. सो आमची एकच मागणी आनी रिक्वेस्ट मना काळजांतल्यान, एक खंय तरी कॅपिंग दवरात आनी वर्सान एक 20 रुपया वाडयला आमी मानता, रेडी आहा आमी फेस करपाक ते. बट अशें न्हू की डायरेक्ट तुमी डबल टिबल वाडयतले. इतलेंच सांगता. आनी खंय तरी गव्हर्मेंटान आमचे मागणे आयकून घेवपाचे, कन्सिडर करपाचे, ना की आमकां फोर्सफुली सत्याग्रही किंवा रिव्होल्युशनरी करपाचे. सगळ्यांनी क्रांती पेटोवची धरली जाल्यार सगळ्यांक मशाल हातींत घेवची पडटली आनी एअरपोर्टाक आग लावची पडटली. इतलेंच सांगता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.